राज्यातले राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटरा भितरले 2712 आणि सोरो विकपी दुकानांपैकी 1911 बार आणि रेस्टॉरंटाक राज्य सरकारामार्फत दिलासो मेळा। किरकोळ सोरो विकपी 789 दुकानां मात बंद करची पडटली। मेकळो सोरो विकपी दुकानां, बार आणि रेस्टॉरंट बंद करची पडची नात अशी भूमिका पर्रीकार सरकारान स्पष्ट केल्या। सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गासावन 500 मीटर मधल्या बार आणि सोऱ्याची दुकानां बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा। परिणामी 1 एप्रिला सावन अशा आस्थापनांचे परवान्यांचे नूतनीकरण जावचे ना। ह्या फाटभुंयेर वेवसायीक भियेल्यात। न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत अबकारी खात्यान मामलेदारामार्फत पळोवणी केल्ले आसतना सुमार 2712 आणि सोरो विकपी दुकानांचे परवान्यांचे नूतनीकरण करपाचे नात अशी भूमिका अबकारी खात्यान घेतिल्ली। महामार्गाच्या कुशीक 500 मीटराच्या भितर आशिल्ली बार आणि रेस्टॉरंट तशेंच मेकळो सोरो विकपी दुकानां बंद करपाची गरज ना असो निष्कर्ष मुख्यमंत्री पर्रीकार हांणी कायदे तज्ञांच्या सल्ल्या उपरांत काढला। फक्त 2-3 बाटल्यो ह्या प्रमाण किरकोळ सोरो विकपी 789 दुकानां बंद करची पडटलीं। राज्य महामार्गाचे जिल्लो मार्गांनी रूपांतर करचे अश्यो कांय मागण्यो सोरो विकपी वेवसायीक करतात, मात अजून मेरेन तरी सरकाराक तशें करप शक्य ना अशें सुत्रां सांगतात। येता त्या 31वेर बारांची मुदत सोंपता, ताका लागून 29 पासून परवान्यांचें नूतनीकरण सुरू जातलें अशें सुत्रां सांगतात। मुखेलमंत्री पर्रीकार हांणी घेतिल्ले निर्णयाचे अनुशंगान लेखी आदेश येता ते 29वेर जारी जातलो। मात सर्वोच्च न्यायालय अन्य राज्यांच्या फेरविचार याचिकांचेर कसलो निर्णय घेता ताचे कडेन गोंय सरकाराचें लक्ष आसा। ताका लागून पर्रीकार हांचो सद्याचो निर्णय हो फेरविचार याचिकाद्वारा येवपी फलनिश्पत्तीचेर अवलंबून आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।